हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता. तर आतां आमी उत्तेच्या गांवस हाचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा, आयचे म्हणल्यार काल रातीच जी घडणूक जाल्ली ती म्हणजे हणजूण वाठारात एका पिटबुल जातीच्या सुण्यान एका 7 वर्सां पिरायेच्या चल्याचेर हल्लो केलो आनी ह्या हल्ल्यात दुर्दैवान त्या चल्याक जीएमसीत उपचार घेतना मरण आयलें. तो खंय आपल्या आवय वांगडा ते सुणो आसलो तेंगेर वतालो. तेजी आवय त्या घरान काम करताली. सो जेन्ना आवय ती घरान गेली आनी तेज्या फाटल्यान तो चलो गेलो तेन्ना सुणे सोडलेले आसले. ते सुण्यान तेका मानेक तशेंच हातीक पांयांक घास मारून तेका त्याचेर हल्लो केलो. ही एक म्हत्वाची बातमी. आनी ह्या प्रकरणात जो सुण्याचो जो मालक आसा जो अब्दुल ख्वाजा ताका अंजूण पुलिसांनी आयज अटक केला. दुसरी जी बातमी म्हळ्यार उत्तर गोवा पंचायत जिल्लो पंचायत अध्यक्ष पदा खातीर आयज उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात. उत्तर गोंयांतल्यान शंकर चोडणकार जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान संजना वेळीप हांच्यांनी अर्ज दाखल केल्या. तर एकूच अर्ज हा दोगांयचे. सो 2 सप्टेंबराक तांची अधिकृत अध्यक्ष पदा खातीर निवड जातली. आनी जी तिसरी बातमी जी आसा म्हणल्यार ती काल ॲडवोकेट मडगांवचो ज्येश्ठ ॲडवोकेट जयंत प्रभू हांणी आपल्या घरात गळफास घेवन आत्महत्या केली. आनी तांणी एक चिटय बरयल्ली आनी त्या चिट्टीन अशें आसलें की मडगांव पुलीस स्टेशनाचे पुलीस आपली छळणूक करता अशें तांणी त्या चिटयेंत बरयल्लेलें. तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या सदाच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू उत्तेजान ह्यो 3 ज्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमी मुजरत सायन म्हणल्यार बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या, गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो गणपतीच्यो मुर्ती विकतात. देखून ह्या POPच्या मुर्तीक लागून पारंपारीक चित्रशाळेचेर हावळ आयल्या अशी भिरांत दिवचलच्या ज्येश्ठ मुर्तीकारान उक्तायला. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार बाणावले वेस्टर्न बायपासाच्या कुशीक आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्यान ह्या रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. देखून रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आनी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कुट्टी खांडेपार पंचायत आनी फोंडे नगरपालिकेन केरे खांडेपार हांगा 5 TPD कचरो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम हाती घेतलां. देखून ह्या प्रकल्पाक पंचायत आनी नगरपालिकेंत येवपी कचऱ्याचेर प्रक्रिया करतले. तशेंच ह्या प्रकल्पांतल्यान वीज तयार जातली अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी म्हायती दिल्या. थँक्यू ऐश्वर्याच्यो 3 बातम्यो आहा त्यो म्हत्वाच्यो तुमी सायन म्हणल्यार बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हाचेर POPच्या बद्दल हस्तकला मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण हालीकर यांनी सांगला की फुडल्या वर्साच्यान POPच्यो मुर्ती आहा त्यो बंद जातल्यो. आनी तशेंच ज्यो मातयेच्यो गणपतीचे मुर्त्यो आहा पळय तेंचेर 100 ते 200 रुपयांनी वाड केल्या जाता. फुडले फावटी पर एका मुर्तीचेर 500 रुपीसान वाड जातली अशें तेणी. जी बातमी आहा तुमी सायन म्हणल्यार बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आमी आतां संजना कडेन या ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. संजना, राजभवनात आयज एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळींत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें राज्यपाल निधींतल्यान 272 डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक 68 लाख रुपयांची आर्थीक मजत केली. गोंयांत राजभवनान सुरू केल्लो अशा प्रकारचो उपक्रम हेर राज्यांनी सुरू करून दुयेंतींक आर्थीक मजत भेटयतात आनी हेर राज्यां कडल्यानूय राजभवनाच्या उपक्रमाची तोखणाय केल्ली आसा अशें ह्या वेळार राज्यपालान सांगिल्लें आसा. तशेंच ताणें अशें म्हणलें की कॅन्सर दुयेंसांचेर आतां सगळे कडेन उपचार उपलब्ध आसात आनी वेळार जर उपचार घेतले जाल्यार 80% दुयेंती हे दुयेंसांतल्यान बरे जातात.
आनी अशा दुयेंतींक मानसीक आदार दिवपा वांगडा वैजकी उपचारांचेर विश्वास आसपाक जाय अशें म्हणीत ताणें ह्या वेळार दुयेंतींची उर्बा वाडयल्ली आसा. थँक्यू संजना. आता पुराय दीस आमी नियाळ घेतलेलोच आसा. तर तशा हेर बातम्या लागून गोमंतक TV फॉलो तशें सबस्क्रायब करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खुर्जवेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.